नमो नमो मुझे मोकाळांची शिकाये माग तुका होगलाप तुका हरसून गायतां तुका माय तूं आम्हा सर्वांची माय मोकाळ भुरग्यांची आय तूं मागणी आमची दीस काका कुर्तेची नमो नमो मोरे मोकाळ आमची शिकाये माग तुका होगलाप तुका हरसून गायतां तुका पवित्र नदीच्या नावान येसूचें बलिदान प्रारंभ करूया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवे. आमेन. आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. पयले देवाक मान फावो उपरांत मनशांक. मोगाच्या न्हू आयच्या लितुरीची वाचपा हो संदेश आमकां परगट करता. लेवी शास्त्र पुस्तकांतलें पयलें वाचप आमकां जुबलेवा विशीं ताच्या म्हत्वा विशीं आनी जुबलेवाच्या वर्सा करूंक आसच्या बरेपणा विशीं विवर दिता. करूंक आसचें बरेंपण हें देवाक भियोन चल आनी पेल्याक अन्याय करिनाका. तरी आयच्या वांजेलांत हेरोद उपाराय ह्या बरेपणा विरोध वेता आनी देवाच्या कायद्याक मान दिनासतना मनशाक मेसवनच्या इराद्यान स्नानतार जुआंवचे शीस कापता. मोगाचे न्हू जायते पटी हेरांक मेसवनच्या इराद्यान देवाक फावो तो मान दिवंक आमी विसरून पडल्या. ह्या चुकी खातीर देवा लागीं माफी मागया आनी ताका पयलो मान दिवंक ह्या मिसाच्या बलिदानांत कृपा सकत आनी प्रेरण जोडया. मौन रवून सरमच्या ल्हान व्हड पदकांची आमी दूख धरया. सांगात म्हणया हांव पदकी सरदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो मुसुकण्यो सरण सांगता मनान चिंतून तोंडांतूं सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पदकां केल्यात. होमचो अपराध होमचो अपराध होमचो व्हड अपराध. ह्या पसत भुरगीं विस्तार संपार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो तुजे खातीर आमच्या सरीसपरा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. Sumia kaklutke Sumia kaklutke Krista kaklutke Krista kaklutke Sumia kaklutke Sumia kaklutke प्रार्थुये. काकुळदारा देवा आमी भोव वचक भुरगीं तुजी देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताच्या आवय सुगडास करतना तिचे विनवणेर आमच्या सत्कायेंत आमकां बावळ दी म्हूण आनी आमच्या कुटापणांतले आमकां सुटय म्हूण तुजे लागीं आमी विश्वासून मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं तो करो देव
तुझे सोवे पवित्रत्म्याच्या एकपणात चेत आणि रासवट सलयता ससनाच्या ससना लेवितांच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पोरान सिनाय पर्वताचेर मोइसे कडेन उलोवन म्हळें, तुमी 7 हफ्त्यांची वर्सां मेजूंक जाय. 7 पावटी 7 वर्सां म्हणजे 7 हफ्त्यांच्या वर्सांचो काळ, एकूण 50 वर्सां. 7व्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा तुमी कोंब फुंकूंक जाय. प्राचिताच्या दिसा तुमी सगळ्या देशांत कोंब फुंकूंक जाय. हे 50वें वर्स तुमी पवित्र म्हूण परगट करूंक जाय आनी देशांतल्या सब निवास्यांक सुटका पासारूंक जाय. हो तुमकां एक जुबलेव जावंक जाय. तुमचे पैकी हरेकल्यान आपल्या मालकड्या घरा पाटी येवचे, हरेकल्यान आपल्याच कुटुंबाक. 50वें वर्स तुमकां जुबलेवाचें वर्स जावंक जाय. तुमी वोमचे न्हय, जमा करिनासलेले दानयेचें पीक लुंवचें न्हय, बेंडणी करिनासलेल्या दाका मुळ्यांतलो दाखो जमो करच्यो. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्ता. महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी जेजूची कीर्त हेरोद परायाच्या कानांत पडली. तो आपल्या कारभाऱ्या लागीं म्हणालो, उसनांत तारचू हांव जायजय. तो मेल्ल्यांतलो जिवन जाला, देखून ताचे थंय असर्यां कडच्यो येपोजड्योय जिवो जाल्यात. हेरोदीन आपल्या भावा पिलिपाच्या बायले हेरोदियासाक लागून जुवांव कैद करून बंदेन घाल्लो, कारण तुवें तिका दवर घेवचें सारकें न्हय म्हणून जुवांव ताका सांगलें. हेरोद ताका जेविशी मारूंक सोदतालो, पूण लोक जुवांव एक प्रावादी म्हणून मानतालो जाल्ल्यान तांकां तो भियेतालो. उपरांत हेरोदेच्या जल्मा दिसा हेरोदियसाची धूव सैऱ्या मुखार येवन नाचली. हेरोद इतलो खुशी जालो की आपणा लागीं विचारलें कितेंय जावं आपूण तिका दिता म्हणून सपूत घालून सांगी लागलो. पूण ती आपल्या आवयच्या शिकवणेक अशें म्हणाली, स्नान जातार तूं आमचे शेस एका तपकान घाल, म्हाका हांगासर हाडून दी. हें आयकून राय कंतेस जालो, पूण आपणें घाल्ल्या सपुताक लागून आनी जेवणाक बसलेल्या सैऱ्या मुखार दक्षिणेक पडून तिणें मागल्लें दिसय म्हणून ताणें फरमायलें आनी जणदाण बंदेंत आसलेल्या सुवांवचे शेस कापयले आनी ते एक तापकान घालून चलयेक हाडून दिलें. तिणें ते आपल्या आवयक व्हरून दिलें. उपरांत जुवांवच्या सिसांनी वचून ताची कूड मातयेक पायली आनी येवन जेजूक ती कोबार दिली. देवाचें उतर हें, वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, एक व्यक्ती बरो तर तो आनी एकल्या विशीं बरें उलयता. ताचे थंय बरेंपण बरें शेगूण आसा तर खंडीत जावन तो हेरां विशीं बरें उलयता. पूण एका व्यक्ती थंय स्वार्थ, अधिकाराची आशा, पदवी, मान, गौरव तो आशेता तर तो हेरां विशीं बरें उलोवंक शकना. एका याजकान आपल्या जल्मा दिसा वेळार सांगलेली उतरां ही, तुमी बरें देखून तुमी म्हजे विशीं आज बरें उलयतात आनी म्हजें थंय आसलें बरेंपण तुमी पळोवंक शकतात. खंडीत जावन बरो व्यक्ती हेरां विशीं बरें उलोवंक शकता. आयच्या वांजेलांत आमी पळयता जुवांवच्या मातेवाच्या 5व्या
आद्येंत दोंगरावयल्या प्रसंगांत जिजून दिवच्या त्या शिकवण्यात आमी पळयता तुमी सपूत गलसोसू न्हय तुमचें उलोवणें जायचंय वय वा न्हय सपूत घाल्यार सपूत घाल म्हळ्यार सपूत आमी घालता कोण एकलो व्यक्ती जें कितें हांव सांगता आनी एकलो समजनातल्या वेळार आमी सपूत घाल म्हणटा देवाच्याच नांवान हें सत देवाच्याच नांवान हें सत म्हणून आनी एकल्याक आमी सांगूंक सोदता सपूत घाल्ल्या वरवीं कितें जाता म्हूण आयच्या वांजेलांत आमकां स्पश्ट जाता ताणें घाल्लो तो सपूत उरोवच्या खातीर हांगासर हेरोद राय सूख आदारता एका बऱ्या व्यक्तीक ताचे थंय आसलें बरेंपण पळोवंक तो सकना ताचे थंय आसल्या सुवार्था वरवीं रायतो जाल्यारय एका जबाबदारी स्थानार आसून एका बऱ्या व्यक्तीक ताचो जीव वाचूंक तो सकना हाचे पयलें वाचप आमी पळयता देव मैज लागीं 50वें वर्स जुबलेवाचें वर्स जावन संभ्रमूंक तो उलो दिता 2 संगती हांगासर आसात पयल्यान तो सांगता आनी ह्या दिसा तुमी देवाक अर्गां दिवंक जाय कित्याक जायतें बरेंपण देवान तुमचें वयर केलां दुसरें जावन कोणाकच अन्याय तुमी करिनाकात बरें करूंक हें वर्स तुमकां नमी येरलां वायटांतावन पयस रावूंक बऱ्या संगतींतय लब्दूंक आनी हेरांतय बरो संबंद रुता करूंक ह्या जुबलेवाच्या वर्सा तुमी प्रयत्न करूंक जाय हें सापावणें आम्हा सर्वांक लाभलां बरें करूंक आमकां हेरांक थंय बरो संबंद रुता करूंक बऱ्यापणा मुखांतर बरेंपण वांटून घेवंक आमकां आपयलें आसता वायटांतावन पयस रावूंक बरो संबंद रुता करूंक आमी ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार प्रत्येक रितीन मागून घेवया आमेन Bapa aduh ayah tuja payah tadi mi tersangca asyik amci karsa meli ge makta tuje lagi Pat kini pagi Ukar sebab Kinyai tuwe Divun amka Jibit nowe Berdai tawas Jiban amce Udia baina sabe भाऊ भगिनीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पद्वेदार देवा बापाक म्हणटा तसलें सावंदे मन मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक मेळ्ळें आनी ते पवित्र विचारपाक सरस्पोर मानून घेव देवा आमच्या मोगाळ बापा तुज्या एकल्याच पुताच्या वयसो भक्तीन उडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता तुजे वरवीं तुज्या कृपेच्या आदारान आमीच तुका म्हणटा तसलें बलिदान सदांच सावंक निर्मी म्हूण नम्रतायेन मागता तुज्या पुता जेजूचें नवीन आमेन सर्वेस्पार तुमचे सोवें आसूं तुमचे सोवें आसूं आमचें काळजां उबारुयें आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुयें वयशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा तुज्या भक्ताच्या वैभवा खातीर तूं अजापवंत म्हूण वळखून आमी तुका दिनवासूंक फावो वो कांय दोनी तिसोनी आमच्या फायदे आसूं भगवंत हांव कारमरी येसो भक्तीन आज आमी उडास करता आनी तुजें दिनवासनेचें गीत गावून तुजी कनवळाय आमी वाखणटा शेकान शेक पृथ्वीचेर कितली वर्ती तुजी विस्मिता सरकाळी मनशां थंय कितली अपरमीत तुजी दयाळाय तुज्या ल्हानवेक साकरणीचेर काकुळतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवणदार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो समी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो ताचे उदेशी देवदूतांचो दळबार संतोशान तुका वाखणता सरगार तांच्या वाखणेक आमचे थाळे मेळून
आमी तुजी स्तुती गायता Puvitr, 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 del braço सर्वेस्पर्तो सर्ग आणि संसार भरला तुझ्या वैभवान उत्सर्गित तुका जय जय सर्वेस्पराची नावे तुका जय उत्सर्गित तुका जय जय बापा क्रूस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो कदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज केयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पवची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेज केयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणीक कराराचें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्या तुमचे पासून आनी समेज मनशा पासून तें वारोतलें ही म्हज्या उगडासाक करात Bavarta sogot pergatoya तुझ्या कुसा आणि पुनर्जीवन पोनावर वितुवे आमकां सोडलाय सोमिया संसाराच्या सोडवणदारा आमची चढवण कर जय क्रिस्ता जय जय बापाची तुझ्या मरणासुने पण जिवंतपण असो आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि उजिवीत असो उंडो आणि सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोवो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडानी रगत सेवतले आम्हा सुमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तारलेल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा पीटर पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या आजाका वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावां भयणींची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टे खातीर मेल्ल्यान समेस्तांक तुजें पर्ज जळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता ओंकार मरिये देवाचे माये संगती भाग्यवन दमदूत आनी सर्व कडेन तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जे हेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभाव तुका ससनाच्या ससना सदांच बरें करूंक वायटातावन पयस रावूंक बरो संबंद उरता करूंक जेजून शिकयल्ल्या मागण्या मुखांत मागून घेवया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचेर सुकलेल्या बुक्षिता तशें आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस परासर वायटांतलें आमकां निवार देखून हे जिवितांत सवस कायम कांदी सर्गींचें बाग
आनी आमचे सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशेन थरेक तेलांक आमकां चेवदारका कोलतेन सर पातकांतली सुटय आनी सरा कांतांतली वाटाय कित्याक आजवडकी पदवेन महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिवन एकवटान सांबाळ तुजी आनी रासवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवें आसूं तुमचे सोवें आसूं. माय मगसो गुर्तू साव एकामेकाक पळोवन शांती दिवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो सवनाचो जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती हे शेळयेच्या जेवणाक पयलीं आमी सर्व सुभागी सुम्या तुवें आमचे भितर आमचे म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. Jesu, गोया बोया दी तुझी भीत म्हाका. जेजू क्रिस्ता करया दयेन तूं पाव म्हाका. प्रार्थुये. सर्गींच्या बापा तुझ्या पुताच्या वय सुगडास कडून
ह्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सोडवंदरा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरलां. हांव कारमरयेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस अदीक भरूंक आमचें जिवीत तुवें सोडयलेल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नवीं. आमेन. सर्वेस्पॉर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सवय आसूं. सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्रोत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. कार्मेल साहिबिनीचे नवेन. हे भाग्यवंती देवाचे माये, आमी आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणटा. आपणाक चरण दसी म्हूण लेखल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन वेंचली. जेजू तुज्या पुतान क्रुसार काडटना आमची आवय जावन दिली. कार्मेल बुडयार मठवशांनी तुका ताची आवय आनी शारोतीन म्हूण मानून घेतली. गरजा कंता वेळार ताणें तुका कार्मेलाच्या फुलां स्वादीक दाखवाले. सर्गीच्या वैभवा दैवीक माये, कोण तुजे बरी बळे माये, खत नातल्या वारे कार्मेलांच्या आदारा पाव आमकां दर्या सुकरा म्हूण परातले आनी तूं तांकां पावली. आतां हांवें तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हळ्यार दृढ पत्येणेन आनी थीर भरवशान तुजे सश्याम येता आनी आमच्यो सर गरजो तुजे मरिपाची मुखार दवरता. उगडास कर. ए बोधड्या बरी बरी तुज्या आसऱ्याक दवरलो, तुजो आदार मागलो, तुजे मध्यस्थ सुचलो. कोणपणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण कितेंच कोणेंच आयकोंक ना. हे पत्नीन धैर्य काण घेवन तुजे कडेन धांवून येता. येवंक वरी मुजे माये तुजे कडेन येता. पत्की आनी कधीच तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्यार देवपुताची माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणें आयक आनी हांव मागता तें म्हाका दी. आमेन. नमान मरी गुरपन बरले सुंदरची सांगाता स्त्रियां ते तू सदैव आनी सदैव फॉलची कुशीची जेसू. भगवंती मरी देवाची मे आमच्या पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणी आमच्या सत विनंती कर. नमान मरी गुरपन बरले सुंदरची सांगाता स्त्रियां ते तू सदैव आनी सदैव फॉलची कुशीची जेसू. भगवंती मरी देवाची मे आमच्या पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणी आमच्या सत विनंती कर. नमान मरी गुरपन बरले सुंदरची सांगाता स्त्रियां ते तू सदैव आनी सदैव फॉलची कुशीची जेसू. भगवंती मरी देवाची मे आमच्या पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणी आमच्या सत विनंती कर. हे भगवंती मारी कार्मेल राणीये, आमच्या वैतून सावन आसता तुवें आमचे खातीर मागून धाडलेल्या सर्व उपकारांक अर्घ दिता. व्हडा पत्नींनी तुजे बेतीन घाल्या सर्वांक कश्टान वरांतली वायट विघ्नांतली तुवें राखलाय देखून आनी आमच्या सर गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिन वाचता. हे घडये आमी तुजे तसले मोगाचे सेवेचे आनी मागण्याचे जिवीत जिवंक प्रयत्न करतले. हांव अशें आसता पुताक विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखाक फोवंक आमकां फोव कर म्हूण मागता. तुज्या आनी तुज्या हाती आसलेल्या जेजू बळकाच्या कृपे वरवीं. आमेन. कार्मेल दोंगरा वयले सायबिणी नमाक तुका शारोतीनी सुख संसाराची तूं राणी पावन करी पळणारी जिणी देवा कुशीकाती मान घालो सोडवणदाराक संसाराक दिलो सक सोसून मोगार वागयलोय मिसा वावराक तयार केलो कार्मेल दोंगरा वयले सायबिणी नमाक तुका शारोतीनी
सग संसाराची तू राणी पावन करे पळणारे चिनी मोगाळ पुत्रा सोवे अवकार मरिये कशी वाते आमकां बगीन तुझे कृपेन काम चितवा चंद स्मरणांतले बापाचे पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.